somongan kakurti sode doyan pagveda Bosna tuam somongan somongan kakurti sode doyan pagveda Huklik tuji kaseta kapul tuji वर्णिता चिन्ना तुझा आम्ही मातेता संतोष संसोवतो सोमिया तुझ्या घरा ऐकाना स्तुती तुझी गायता गानिया आमची मेटा गाताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो बाळक जेजू थंय बोमगाळ भवन आणि भयणीनो दीस ब्रेस्तार बाळूक जेजूको मान करूंक आमी हांगासर आसा ताणें आमच्या जिवितांत वतली सर्व आशिर्वादां आनी त्या आशिर्वादां खातीर अर्गां दिवंक संगतच ताच्या आशिर्वादान आमचें जिवीत ताका मानता तशें सारूंक ह्या दिसांनी आमी सुमयेचे आप परगटणे उपरांतल्या दिसांनी आसा आनी पयल्या वाचपांत जुवावन बरयल्ल्या पयल्या वाचपाचेर आमी पयल्या पत्राचेर आमी नियाळ करते आसा आनी पत्रांनी तो आमकां परत्यान परत्यान मोगा विशयंत जागयता आनी आज तो म्हणटा की देवान आमचो पयलो मोग केला म्हणटना आमी देवाचो तशेंच त्या देवाक पळोवंक सकच्या भावा आनी भयणीचो मोग करूंक जाय म्हणून तो आमकां उलो दिता मोग जावन आसा आमचें आपोवणें पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत हें मिसांव जारयेक हाडूंक आमी सुकल्या जावं पुरो आमच्याच स्वार्थाक लागून आमच्याच अवगुणांक लागून आज सुमेलाकचें बोगसणें मागया आनी परत्यान देवाचो तशेंच पेल्याचो मोग करच्याक आमकांच आमी रुतां करूंक ताचो आदार ह्या पवित्र येवकरिस्त वेळार मागोवन घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सुगण्या वसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत वसरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायती पदकां केल्यान होमचो अपराध होमचो अपराध होमचो व्हड अपराध यापसून बेगीन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देव लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन कनवळ्या बापा तुझ्या पुता वरवीं सगळ्या परजांक तुजो सासनीक परजळ तुवें फांकयलोय ह्या आमच्या सर्वंदरचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखोसो कर आनी ही आमची वळख वाडोवन सोडोवन ससनाच्या वैभवाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जियेतनी रास वत्सलयता सस्नच्या सस्न सांजू आमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप मोगाच्यानो देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तो पोटकिरो. आपणा पळोवन दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणा दिसनातल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो. ही जाय की क्रिस्तानच दिल्लो उपदेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो अरेकलो देवाचो भुरगो. जो कोण पापाचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपदेश पाळटना आमी ताच्या भुरग्याचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हणल्यार ताचे उपदेश पाळचे. ताचे उपदेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकट संवसारांत जैत व्हरतात. संवसारांत जैत म्हणल्यार आमचो भावात. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. नितिवंत फैसलांचे देणे तुझ्या राजाक पाट. रायकुवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुझे परचे नितीन सांबाळू. दुबळ्या धाकट्यां न्यायनितिकाल सोलोन व्हरून. तुझे मुखार सर्वेस पौरा शिंत्र्या तंत्र्यांक आनी जुलुमे सांपडलेल्यांक तो सोडयतलो. ताचे जीवताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन नासतले. कळनासता ताचे खातीर मागणी वयर चडूं. आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद ताचेर देवूं. तुझे मुखार सर्वेस पौरा सर पडतात सर्रास्रा. ताचे नांव सदांकाळ बाळवूं. ताची कीर्त सूर्यो आसता पर्यांत काजो. सर्जनांगा तो सदे म्हूण वाखाणू. ताका लाभलेलो आशिर्वाद आमचेर पडूं म्हूण ती प्रार्थूं. तुझे मुखार सर्वेस पौरा सर पडतात सर्रास्रा. तुझे मुखार सर्वेस पौरा सर पडतात सर्रास्रा.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. दुबळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक बंदीत आसतल्यांक सुटका प्रसारूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे असो. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याचे सक्तीन बरोवन गलिलियाक पाटी आयलो. ताचे विशयांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनागोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नांवाडूंक लागलीं. अशें आसता जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान वच जाल्लो. आपले सवय साबताच्या दिसा तो सिनागोगान भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचून उबो रावतस ताका इसाया प्रवादाच्या पुस्तकाचो कवळो हात दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदीन आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दनसतल्यांक सवकसाय बसोवंक आनी सर्वेस्परांत दया माया दाखोवचे वळस पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जाताच पुस्तक कवळ सिनागोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटी दिलें आनी तो बसलो. थंय आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर कंसून आसता तो तांचे लागीं म्हणालो, आतां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वाचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसलेले सकयल ताची शिपास उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतली ती आपुरबायेची उतरां आयकून विस्मीत जाताले. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. बळकजी सुतई बोमगच्या भवनो आनी भयणीनो, मनशांनी प्रत्येक जावन कुटुंबाच्यांनी तंतल्या तंतू आवय बापायनी आपणाच्या भुरग्यां खातीर मोगाच्या खातीर खुबसो सॅक्रिफीस आनी त्याग निजाकी व्हरतो. असली थोडी असाधारण घडितां तुमच्या मोतीक तुमी आतां हाडी येता. असली एकली स्त्री जियान्ना मोल्ला. ही काजर जावन गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार तिका कॅन्सर लागलें आनी कॅन्सराचे ट्रिटमेंट घेतलें जाल्यार गर्भांत वाडच्या पिंपऱ्याक बाधक जाता म्हणून डाक्टरान कळयत आसतना ही स्त्री ते ट्रिटमेंट घेवंक पाटीन सरता आनी एकरेक भुरग्याचो जीव वाचता आनी ही आपणाचो जीव सॅक्रिफीस करता. इगर्ज माता तिका आज सांतीन म्हणून वलायता. आनी एका स्त्रिये विशयंत म्हाका उडास येता. तिका आसली दोगां भुरगीं. एकलो सारको आसलो आनी एकलो मोतीन तिल्लो अस्कत आसलो. आनी एक फावटी आमी क्रिस्मसाच्या काळार विविध आश्रमांक भेट दिवची आसली आनी त्या एका संदर्भार आमी मोतींत अस्कत आसच्या भुरग्यांच्या एका आश्रमाक भेट दिल्ल्या वेळार ही स्त्री म्हणा लागली, फादर हर एका सोनवारा आनी आयतारा हांव हांगासर येवन सेवा दिता.
तिका हांवें म्हळें तुज्या घराच एक भुरगो मोतीन अस्कत आसतना तूं कितें हांगासर येवन तुजो वेळ करसिताय. ती एकली गव्हर्मेंट ऑफिसर स्त्री आनी तिका मेळसो दीस सोनवार असो आनी आयतार असो मात्र इल्लो सुटेसो आनी त्या संदर्भारी ती हांगासर येवन सेवा दिता जाल्यार म्हाका कितें विशेष दिसलें. आनी ती स्त्री म्हणाली तुमी सांगले प्रमाणे म्हज्या घरांतच एक अस्कत भुरगो आसा वय, पूण त्या अस्कत भुरग्यातय जर म्हाका सोंसणीकाय जाय तर ताच्या की अस्कत आसच्या भुरग्यां संगी म्हजो वेळ करसिल्यार मात्र म्हाका ती सोंसणीकाय जोडूंक साध्य जाता म्हण. पूण आपणाच्या घरांत आसच्या त्या अस्कत भुरग्याचेर कनवळाय मोग आनी सोंसणीकाय दाखोवचे खातीर त्या भुरग्याच्या की अस्कत आसच्या भुरग्यां संगी ही वेळ करसिता आनी तो शेगूण जोडून घेता. असल्यो काणयो असलीं घडितां आमी जायते हांगासर उल्लेख करी येता. प्रत्येक जावन आमचे कुटुंबाचे सांदे जावं परगांवांत वावर करतना ताणें करचो त्याग सॅक्रिफीस भोव व्हरतो. न्हय मात्र कुटुंबा खातीर, समाजे खातीर आनी पवित्र सभे खातीर. जर आमची आज कुटुंबां बरीं आसात जाल्यार, जर आमचे संस्थे बऱ्यान चलतात जाल्यार, जर आमची धर्मिकां आनी हेर बरीं कामां करतात जाल्यार, जर आमची पुणशेतां आनी आमच्यो इगर्जो मजबूत जावन बांदल्यात जाल्यार तांचो सॅक्रिफीस, तांचो त्याग, तांचो मोग आनी तें तांणी तांचें सूख कोनशाक दवरन तांणी खर्च करिये जाल्लो पयसो उरोवन कुटुंबांतय आनी समाजांतय ती त्याग करतात. थोडे फावटी आपणाचीच भलायकी विबाडन आपणाचीच सूख विसर. आनी असलीं थोडीं घडितां हांव उल्लेख करता आसतना तुमचे मदें जायते असलो त्याग केल्ली आसूंक पुरो वा असल्या त्यागाचो परिणाम जावन तुमी जायतीं बेसांवां, जायतो मोग तुमच्या वडिलां तावन जोडलेलीं आसूंक पुरो. भोव न्हय भयणीनो, हो मोग वा ह्या मोगा खातीर सॅक्रिफीस करूंक एक व्यक्ती तयार आसा. कित्याक म्हळ्यार ती जावन आसात मोगाची, ती जावन आसात आपणाक लागशिल्ली. आयचें पयलें वाचप आमी पळयलें जाल्यार न्हय मात्र आईचें वाचप ह्या सगळ्या हप्त्यांत पयलें वाचप जुवांवच्या पयल्या पत्रांतलें जावन आसा. आनी जुवांव हर एका ताच्या सांगणेंत मोगा विशयींत उल्लेख करता आनी आमी हेरांचो मोग करूंक जाय म्हणून जेजून दिल्ल्या त्या उपादेसाचो आमकां परत्यान परत्यान उगडास करता. आतां हांवें ह्या नियाळाच्या सुरवेर थोडीं दृश्टांतां तुमचे मुखार दवरलीं. आतां तीं दृश्टांतां जावन आसात आपणाच्याच मोगाच्या व्यक्तीचो, आपणाच्याच भुरग्या खातीर, आपणाच्याच समाजा खातीर करचो त्याग जावन आसा. म्हजो व्यक्ती, म्हजें धूव, म्हजो पूत, म्हजो घोव, म्हजी बायल म्हणचे तें एक वडणी थंयसर आसा आनी तशें आसतना मोग करूंक थंयसर सुलाभ जाता. पूण आज सांजुवांव ह्या एका सर्कलांतावन, ह्या एका वर्तुलांतावन भायर वचून जे कोण आमकां मोगाची न्हय, जे कोण आमकां लागशिल्ली न्हय, तसल्यांचोय मोग करूंक आमकां उलो दिता. आनी तो म्हणटा की जर हांव देवाचो मोग करता म्हूण सांगता आनी म्हज्या भावाचो आनी म्हज्या भयणीचो, भावाचो भयणीचो म्हळ्यार म्हज्या आवय बापायचो पूत वा धूव म्हणचे न्ही, भागार ताचें की व्हड वर्तुळ जावन आसा आनी थंयसर तांचो मोग करूंक जर हांव चुकतां जाल्यार हांव फुडकिरो जाता. देवाचो मोग करता म्हूण हांव सांगच्याक कसलोच अर्थ ना म्हूण तो म्हणटा. तर म्हाका भोव न्हय भयणीनो, म्हज्या कुटुंबाच्या, म्हज्या मोगाच्या वर्तुलांत हांव भायर वचून म्हाका वळख नातल्या, म्हाका संबंद नातल्या एका व्यक्तीचो जर हांवें मोग करीचे जाल्यार कशें साध्य? कित्याक थंयसर एक नैसर्गीक वडणी ना, थंयसर कुटुंबाचो बांद ना. त्या देखून सांजू हांव आज ह्या वाचपाच्या पयल्या वळींत म्हणालो की
देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. न्हय आमी देवाचो पयलो मोग केल्लो, बगार देवान आमचो पयलो मोग केला आनी त्या मोगा खातीर ताणें हो संवसार रचुल्लो आनी त्या मोगा वरवीं ताणें म्हाका ह्या संवसारान जल्माक हाडिल्लें. आनी जर कितें आज हांव बेसांवां अनुभव करनासा, जर कितें म्हाका सकट बरेंपण लाभलां तें त्या देवाच्या मोगा वरवीं जावन आसा. आनी देवान हांव ना फावो जाल्यार असलो मोग म्हाका दिला आनी त्या मोगाचो हांव भरपूर फायदो जोडता आसा जाल्यार हांव म्हज्या भावाचो आनी भयणीचोय मोग करूंक फावो म्हणून आज सांजो हांव आमकां सांगता. ह्या नियाळाच्या सुरवेर हांवें थोडी नाटकी वा असाधारण गणितां तुमचे मुखार दवरली. पूण चलत्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार आमच्या भावाचो आनी भयणीचो मोग करी जे म्हणटाना असली थोडे अवकाश आमकां मेळचे नात. असाधारण वा नाटकी कितें म्हणटा आमी तशें. पूण ल्हान ल्हान संगतींनी आमकां खंडीत जावन हेरांचो मोग करूंक जायतो अवकाश मेळटलो. आनी थोडी दृश्टांतां तुमचे मुखार दवरची जाल्यार आमी आनीकी कोरोनाच्या पिडेंत आसा आनी हें कर्ग आमचे तावन आनीकी माजवून वचोंक ना. बेगीनच तें माजवो म्हणून देवा लागीं आमचे निरंतर प्रार्थना आसूं. पूण असल्या संदर्भार घरांत एक सुरी आसल्या वेळार तांकां कोणीय सांगात दिनातल्या वेळार कित्याक म्हळ्यार कोडकारा भशेन आमी तांकां लेखतले हांव लागीं वचूंक भियेतले हांव कित्याक आपणाक ती पिडा येतली म्हणून. आनी असल्या संदर्भार जायत्या तांच्या शेजारच्यांनी जावं पुरो ती घरांत एकलींच आसली वा प्रायवंत आसली तांच्या गरजांक पावुल्लें आसा. पण हें एक व्हड काम म्हूण दिसचें ना. बघा ल्हानशी एक करणी पूण कशें ह्या शेजारच्यांनी तांकां जावं पुरो कांय इल्लें वखद हाडून दिल्लें वा वरवीं हाडून दिल्ली वा तांकां आस्पत्रेक आपोवन व्हेल्लें. पळया ह्या एका ल्हानशे करणे मुखांतर तांणी त्या शेजारच्यांचो मोग केल्लो आसा. आनी हाका खंय तावन प्रेरणा आयलें न्हय ती म्हज्या कुटुंबाची, ती म्हज्या लागशिली म्हणचो नैसर्गीक बांद वा ओडणी. बगार देवाचो मोग तांच्या जिवितांत तरी अनुभव केल्ल्यान असली एक बरी करणी दाखोवंक तांकां साध्य जालें. असली जायते अवकाश खंडीत जावन आमकां मेळटले आमचो मोग हेरां थंय दाखोवच्याक. न्हय मात्र आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांतय बगार कुटुंबाची न्हय आसल्या संद्यांतय. आनी असल्यो दयाळेच्यो आनी बऱ्यो करण्यो आमी दाखोवचे मुखांतर आज सांजू हांव आमकां सांगता की आमी देवाचो मोग करता म्हणून न्हय मात्र उतरांनी बगार करण्यांनी दाखोवन दिवंक साध्य आसा. ल्हान ल्हान संगतींनी आमी आमचो जावं पुरो वेळ, जावं पुरो आमची तालंतां, जावं पुरो आमचे इल्ले पयशे, जावं पुरो आमचे इल्लें बरें मन आमी हेरांक दिवंक जाता. आनी अशें दिता आसतना तो एक कायदो जायना, बगार एक खाणीक जाता. जावं ती पोटी मोग करी जे म्हणटाना ते कुटुंबा भायल्यांचो मोग करी जे म्हणटाना आमकां तो एक कायदो जाता. करी जेणे म्हणचे एक चिंता आमच्या मोतींत येता. पूण जर आमच्या मोतींत देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी हेरांचो मोग करचो म्हणजे ते एक प्रिंसिपल आमच्या मोतीन आसा जाल्यार तो कायदो जायना, बगार ती एक खाणीक जाता आनी ती एक मोगाची करणी जाता. तर असलें एक सूत्र आमच्या मोतीन दवरून आनी हेरांतय आमी गरजेवंतांतय उदार जावंक देवाचो आदार आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन आमी मागून घेवया. आमेन. गोवांचो वायंदा कांचो तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो. गे दयाळ बापा गे मोगान आमकां जिवीत हें तुका सुखान तुका. गे दयाळ बापा गे मोगान
म्हाका जिवीत हे तुका सुखान तुका बापा तुझ्या पुता आपणाक बली भेटोवन दिलो कल्वारीच्या दोंगरार कुर्सार मोरूंक तयार जालो मोग ताणें केलो मोगाक सागसालो मोगा जिवी जिवच्या उलो दिलो मोग ताणें केलो मोगाक सागसालो मोगा जिवी जिवच्या उलो दिलो भोवन निबडिनो आमी भेटूंचे हे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयस विचारतबाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे ताचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडची घेतां आनी तुका परतून दितां तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटून तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोहे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें ससनीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उसवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सगळींच्या सर्व दळबारां संगाती तुजें महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरे गायता पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्वनी संसार बलाच्या वैभवान उंसर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे आतां तुका जय उंसर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंत दितावन अस्तंत पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच पुरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good, Pargajoya.
जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पोर आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही उद्रेकता. बापा, आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो त्याच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार चडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसां देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बळ आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवन अवकार मरेच्या ज्या बगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या आनी सुमेश भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पोवे सभेच्या सुमेस गवळी आनी मोनियरी बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पोवे सभेक बावर्तांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी देन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींकी आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारान अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसां तुज्या रासान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोश जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमये वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. देवान आमचो मोग केला आनी त्या देखून ताच्या एकल्याच पुताक आमकां ताणें दिलो. त्या पुतान आपणाच्याच जिवाचो सॅक्रिफीस करून आमकां बापाक आब्बा म्हूण उलो करूंक फावो केलें. तेंच ताणें शिकयल्लें मागणें भक्तीपणान आतां आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळणीत पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतली वाटय. कित्याक ती पदवीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आणि तुझे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तू जी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपुणे लाभलेली सुभागी. सम्यात आमचे भितरचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना काय उणें. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आनी म्हाका ना काय उणें. जेसू मुझे कान आनी तोच मुझे प्राण जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो. इसले कोण जीव दिलोलो मोग तुजो करो. हुई आतां सरो सोम्या हुई आतां सरो. मोग काळजांत पेटोवन आसो ससान पासत उरो. जेसू मुझे घ्या आनी जेसू मुझे द्या आनी म्हाका ना काय उणें. जेसू मुझी वाट ताका कशी करूं पार जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो. इसले कोण जीव दिलोलो मोग तुजो करो. हुई आतां सरो सोम्या
प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिवितासारखे कर म्हूण आमी मागता. त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पुत्र आणि पवित्रत्म तुमचेर आपले आशीर्वाद घालू. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. देवाचे वोडुकार. प्रागाच्या बळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सो मी. जेजू मनशांचो इश्ट जावची येलो. सरत्राच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून कन दैवीक वयस म्हणले नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशीर्वाद दिता. सर आमची मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेक बाळका जेजू मुखार आमी दवरया. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरां उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातेनीन उलो मारतल्या सकटान दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचोच पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यां भुगशितांव तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नामान मुरये कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशेचें जेजू. भगवंती मरे देवशमे आम्हा पप्यां खाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंची येलो. नामान मुरये कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशेचें जेजू. भगवंती मरे देवशमे आम्हा पप्यां खाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंची येलो. नामान मुरये कृपेन भरले सम तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशेचें जेजू. भगवंती मरे देवशमे आम्हा पप्यां खाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आनी आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदेंची येलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदीं तशें सदां सदां सर्वदा. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशें आदीं तशें सदां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदीं तशीं सदां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळचें दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडून आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरलेले मोवाळ काळेज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काळ आमचे वयले सर कश्ट आनी रासपण तुजे कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडतां. तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजच्या इमाची मारिफात तुजी भग सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळत नातली दैवीक मजत चडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन.
वळता बो सुंदर सोबीत म्हाका पाळगुंदवर गोपाताका सुखातारी दुका Jesu, tuza mozo asro, pura ra Jesu, tuझे बिना कोण दुसरो ये सगता ये Jesu, tuza mozo asro, pura ra Jesu, तुझे बिना कोण दुसरो मोकळ पुत्रा सोय अवकार मरे कशिवाती आमकां बगेन पुस्तकाची कृपे निरूप आमची दुआ आमच्या दिसमांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन